जाले वरो पाव किलो पॅकिंग करून वांगडा लेबल लावून सारखे करून दवरता. हांव हांगा कामाक येता आमचो फूड गोवन फूड प्रोसेसींग म्हणून एक काम आमी चालू केल्लें आसा आनी सपोर्ट आमकां मॅडमीन दिल्लो आसा हो आमची दिव्या राणीन भरपूर सपोर्ट दिला. तिच्या हितूनच हें काम आमचें सुरू जाल्लें आसा. गेल्या वर्सा तें उद्घाटन जाल्लें आसा. तें काही कारणा खातीर डिले जालें आनी आतां जानेवारीच्या 5 तारखेच्यान हें सुरू जाल्लें आसा. आनी इतलो आमकां सपोर्ट आसा की बाईंचो खूब सपोर्ट आहा. उदय सिंग राणे हेंचो खूब सपोर्ट आहा. तो भायल्यान कोणाकूय हाडटा दाखयता हे पळय आनी तेज्या हितूनसून आमी खूब काम करपाक सुरू केला. फर्स्ट प्रोडक्ट आमी केला तो बिमला हाडली. आमी वचून झाडाची काडून हाडून आमी हो प्रोसेस केल्लो आसा. ती सुकयली, ती पॅकिंग केली, थोडोसो सेल भायर केलो बीन आमी.
तेजे उपरांत मागीर आमी करमल हाडली. करमलची कँडी आमी पळोवंक नसले ते ह्या हेतून गोवन प्रोडक्टात आमी शिकली, करूंक नसलेले काम करपाक आमी शिकली. आमी करमल अशी वेस्ट अशी उडयतली, पूण ती आमी कँडी करून आमी फर्स्ट येयली आमी स्टॉल वाळपय. तितून आमची इतलो आमकां हें मेळ्ळो की खूब आमची सोंपली. आनी त्या खातीर आमी आतां भरपूर केलें आनी आतां पॅकींग करून आमी आतां फाल्यां व्हरतली बीन ती आमी हितून केजी फेस्टिवलाक व्हरतली. आनी भितर आनी कितें कितें केल्लें आहा तुमी? आनी तेजे उपरांत आमी हेजे करमलाचे मिक्स म्हणजे गोड लोणचें केलें. करमला पासून ते आमी पळोवंक नासलें ते पयलें आमी खूब आमी कितें पळोवपाक मेळ्ळें. मागीर आमी हें केलें मिक्स पिकल म्हणजे मुट्ट्या पासून मुट्टे घातले, पणस घातले, ते पळोवंक नासले भितर खूब कितें घालून सोलां काय अशें म्हणजे आमचे मॅडमीन आमकां तुमकां आतां हे सगळें न्ही तुमकां लोणचें बी करपाक अशें म्हणजे कोण ट्रेनींग दिली ना तुमकां? ट्रेनींग आमकां एकूच दिसाक भेटली. आनी आतां आमकां गायड आमची मॅडम करता, विद्या मॅडम, तनया मॅडम, तेंचो सपोर्ट आहा. तेंच्या सपोर्टाच्यान आमी हें सगळें करपाक रेडी जाल्ली आसा. आमी पळोवंक नासलेलें आमी केलें. खूब सपोर्ट आहा. सो तुमी आतां सिजन वायज आतां तुमी प्रोडक्ट करपाक चालू केल्ले आहा? आतां फर्स्ट म्हणजे आमी आतां सिजन वायज केलें ते सांगलें तुमकां. आनी आतां मुट्टे कँडी बीन केली आमी मुट्ट्या पासून. मुट्ट्याची कँडी केली, लोणचें बी केलें? हय लोणचें बीन केलें. हय आनी कितें कितें केल्लें आसा? मुट्ट्या पासून आनी कितें ना करूं. न्ही आनी बाकीचे आतां कितें आनी आमी वेस्ट म्हणून उडयतले तेज्या पासूनय आमी केले पळय तयार. म्हणजे बाजारांतली मेळटा ती? ना ना घरांतली ती धाकटी बोर आसता पळय तेज्या पासून ते रावंड कशें केले तेतून ते तयार केले. पळोवंक नसले तसले आमी केलां. सो तुमी पयलीं लोणचें सांगू चल जालें रेडी. आमी हेजें लोणचें केलें. फर्स्ट आमी गोड करमल लोणचें केलें. मागीर आमी हेजें आतां आंबे पासून ते आंब्याचें लोणचें केलें, बिमलाचें लोणचें केलें आनी मिक्स लोणचें म्हणजे मुट्टे घालून गरे घालून म्हणजे गऱ्याचे पणस घालून तशें केलें. आतां मेन म्हणजे आमी आतां चिप्स करता हे गऱ्या पासून. फार्मरा कडल्यान हाडटा, कोणी फार्मर हाडून दिता नाजाल्यार आमी वचोन झाडाचें काडून आमी करता. तुमी आतां फार्मर कडसून घेता पळय म्हणजे तांकां तेंचे पयशे दिता आनी घेता, पे करून घेता. आनी तुमी आतां गरे परत ते भरलेले लोणचें बी केलां ते सगळें आतां तुमी पॅकींग करून लेबल करून दिता पळय ते तुमी आतां बाजारान कशें दिता? म्हणजे तुमच्या कडसून लोक व्हरता की तुमी बाजारान व्हरून विकता? ना आमच्या कडेन कस्टमर येता. कस्टमर डायरेक्ट येता? येता. आनी जशें तुमकां जाय तशें तुमी आमी तशें तांकां जाय तशी ऑर्डर आसा तशी आमी ऑर्डर. आतां आमकां केजी फेस्टिवलाक व्हरपाक जाय ती पॅकींग चालू आसा आमची पळय. तुमी आतां केजी फेस्टिवलाक असो म्हणजे 70चो एक आयटम म्हणून आतां भितन तुमी आतां कितें कितें व्हरता? आमी मेन म्हणजे मुट्ट्याची कँडी व्हरतली, करमल कँडी व्हरतली, लोणचें व्हरतली आनी लोणचें हेजें व्हरतली फक्त जॅकफ्रुट्स लोणचें व्हरतली, गरे चिप्स व्हरतली. सो तुमकां आतां एक बाजारान तुमचें एक खंय तरी नांव जाता आनी तुमकां एक स्वयंपूर्ण अशें म्हणजे तुमकां बायलांक कामां मेळटा तेका लागून तुमी अशें तुमकां कशें कितें सांगूंक सोदता तुमी? म्हणजे आमी कितें सांगूंक सोदता ते म्हणजे आमी आमकां भाभीन दिलें म्हणून आमकां काम मेळ्ळें. भाभीन तयार केलें म्हणून आमकां काम मेळ्ळें. आमी घरांत बेकारूच आसलीं. ते आमकां भाभीचे आभार मानूंक जाय मेन म्हणजे. तिका पयलीं नमस्कार. नाजाल्यार आमी घरा बसून आसलीं न्हू, कामांक काही नासलीं आनी हें पळोवंक नासलें पळोवंक मेळ्ळें आमकां. सो तुमकां आतां अशें पयलीं खबर आसलें की गऱ्याचे बी अशें लोणचें जाता बी अशें आनी गऱ्याचे मुट्ट्याचे बी कँडी बी जाता अशें? खबर नासली आमकां. हें हांगा येवनूच शिकली न्हू आमी. सो हांगासर आतां भुरग्यांक बी तुमी अशें टेस्ट करून दाखयला भुरग्यांक बी? सो भुरग्यांचें कशें रिएक्शन आसा? आवडलें. आमी उडयतली मम्मी ते आतां इतलें काय जाता अशें म्हणटात भुरगीं. हय बरें. आमी सध्या आसा बिरोंडा पंचायत क्षेत्रांत बिरोंडा ह्या गांवांत आनी ह्या गांवांत ह्या परिसरांत बायोडायवर्सिटी तर्फे हे फूड प्रोसेसिंग गोवन फूड प्रोसेसिंग युनिट आमी गेल्या वर्साच्यान सुरू केला आनी प्रत्यक्ष ते फाटल्या जानेवारीच्यान हे फूड प्रोसेसिंग युनिट हांगा सुरू जाल्लें आसा. हांगा महिला जवळ जवळ 7 महिला रोजगाराक हांगा कामाक आसा आनी वेगवेगळे तरेचे हांगासर पदार्थ हांगा तयार करता. हांगा लोणचें करता, हांगा पणसाचे चिप्स करता, वेगवेगळे करमलांचे हांगासर लोणचें करता. हांगासर वेगवेगळे तरेन जे जे पदार्थ जे आमकां नॅचरल हांगा झाडाक पिकता ते सगळे हांगासर ती हाडून ती हांगा तयार करता. हांगा हे पळय ड्रायर दिला सुकोवपाक. हांगा कँडी करता, करमलाची कँडी केन्ना आमी पळोवंकच नसली. तेच्या भायर आवळ्याचे लोणचें करतात, तेच्या भायर दुसरे बोरा पासून तेंच्यांनी हांगा वेगळो पदार्थ एक तयार केल्लो आसा. चिप्स तर ह्या दिसांनी सिजनच आसा चिप्साचो. तोरांचो सिजन आसा, तोरांचें लोणचें तेंच्यांनी घातलें. वेगवेगळे तोरांचे तेंच्यांनी भरलेलीं तोरां घातलीं. पळय दिसता तुमकां हांगा डिस्प्ले केल्लेली आसा. मुट्ट्या पासून कँडी केली.
मुठ्ठे पासून लोणचे केले असे तरेतरेचे पदार्थ ह्या परिसरात आमकां हांगासर ह्यो आमचे युनिट तयार जाल्ले कारणान पळोवंक मेळ्ळा आनी हांगा रोजगार ह्या महिलांक मेळिल्लो आसा आनी हे सगळें श्रेय आमचे आमदार सौ दिव्या राणी हांकां उरता तांकां तेंच्या सहकार्यान हे चालू जाल्लें आसा आनी बायोडायवर्सिटीची ती आमची विद्या ती पळयता सगळें हे युनिट आनी हांगासर जे तयार केल्ले ती पणजे व्हरोन वेगवेगळे जाय थंय ती सेल करता आयज आमकां मुद्दाम हो सेल आमी जे प्रोडक्ट तयार केला तो फाल्यां केजी फेस्ट आहा 10-11-12 आमच्या आमदारान थंय अरेंज केल्लेले आसा ते 10-11-12 हे सगळे जे कितें हांगा प्रोडक्ट तयार जाला ते थंय विकपाक वयतले 70चे म्हणून आनी तरेतरेचे लोणचें आमकां पळोवपाक जेन्ना आमी केन्ना पळोवंकूय नसले हे अशे तरेचो ह्या परिसान एक फूड प्रोसेसिंग युनिट आमी हांगासर तयार केल्लें आसा हो ड्रायर पळयता हे सुकोवपाक हेच्यानय फुडें आमी जी हळद सुद्दां पिकयता ती प्रोसेस करपाक ते सुद्दां आमचे युनिट हांगासर हळदीचे सुद्दां बारीक करून ती वेगळे तरेन तेचें प्रोसेसिंग करपाचें युनिट हांगा चालू जातलें आतां आमी करतात ती घेता आनी खंय पाळये करतात तेचें हें प्रोसेसिंग मागीर आमी हांगा करतले अशे तरेचे जायतो रोजगार हांगासर आमच्या बाबीक लागून आमकां ह्या लोकांक मेळिल्लो आसा हो DMF तर्फे हो फंड आमकां मेळून हे तरेचे युनिट आमी हांगा तयार केलेल्या हेच्याय फुडें आनीकय जे सिजन येतले आयज हे पळय ह्या सिजनाक पणस मेळटा तोरां मेळटा आंबे मेळटा हें जालें हेच्या फुडें फुडलो सिजन आसतलो चवथ आसतली दिवाळी आसतली तेन्नाय आमी हांगासर नेवऱ्यो करतले लाडू करतले तेंय आमचे युनिट वेगवेगळे पदार्थ हांगा तयार जातले आनी सबंद गोंयभर हें प्रसिद्ध जावन ह्या बिरोण्या गांवचो जो उद्दार म्हणजे ज्या महिलांक जे रोजगार केन्ना मेळोंक नासलेलो तो मेळटलो आनी तेंचोय उद्दार जातलो गांवचो उद्दार जातलो आनी ह्याच तरेन ह्या लोकांकय तेच्यान कितें तरी शिकपाक मेळटलें हें सगळें दाखोवपाक हे भुरग्यांक केन्ना पळोवंकूच नसलें करमल आमी केन्ना पळोवंकूच नसलीं भायर उडयतालीं बिस्कीट भाटांत कुसतालीं तेच्या पासून आयज बरें पडलें कॅन्डी हो पदार्थ बरो तयार जालो आनी खावपाक सुद्दां बरें दिसता आनी बरें लागता टेस्टी लागता आनी गांवचें म्हटल्यार तेका वेगळे तरेचो एक स्वाद आसता म्हणून सगळ्या लोकांकय हांव आव्हान करता कोणीय जर हांगा घेवपाक हांव सदांच तेंचे कडेन हांगासर तें कंटिन्यू चालू आसता जेन्ना जेन्ना हांव पंचायती हांगा विजीट करता कोणाकूय असल्या कडेन कुशीक आसल्या ताका आपयता हांगासर सेल करा म्हणटा आनी असो हेचो प्रसिद्ध जावचें हें आमचें युनिट जें आसा आनी सगळ्या लोकां कडेन पावोन बरे तरेचें युनिट चलोवन ह्या पंचायत क्षेत्रांत एक गांवच्या विकासाक चालना आनी आत्मनिर्भर जी महिला जावपाक सद्या गोंय राज्याचे सोदता आमचे मुख्यमंत्री म्हणटा आत्मनिर्भर जावचें जाल्यार ते पद्दतीन आमची महिला हांगा आत्मनिर्भर जावपाक फुडें सरता आनी आमचो ताका फूल तेंको आसतलो देव बरें करूं. नमस्कार हांव सुमेधा देसाय MPC बिरोणे सेंटरांतल्यान उलयतां. आमचो हे स्टाफ 7 जाणांचो स्टाफ मेळून आमी एक काम केलां. हें काम म्हटल्यार आमचें फार्मरा कडल्यान आमकां प्रोडक्ट घेवन आमी सगळेच आयटम्स लायक पिकल्स करता. हे जॅकफ्रूट पिकल्स बिमला पिकल करमला पिकल अशी कॅन्डी अशें आमी खूब कितें करता पूण हेचो आमकां हेल्प आमकां आमची मॅडम दिव्या राणे आनी प्लस आमचे सरपंच उदय सिंग राणे हेंच्यांनी आमकां खूब सपोर्ट केला हे सगळें आमकां करपाक. तशेंच आमचे मॅडमी आमकां हांगा आमकां गायड करता मिन्स ते आमकां हेल्प करता सारकें आमचे पणजे आसता थंयच्यान ते आमकां गायड करून आमकां सगळें सांगतात कितें करपाचें तेंचो फूल आमकां सपोर्ट आसा. तसो आमचे सरपंचाचो आमकां खूब सपोर्ट आसा कितें आमकां प्रत्येक हेका ते आमकां हेल्प करता येवन आमचे सेंटराचेर हे करता.